कोकण रेल्वेक वेगवेगळ्या रेल्वे स्थानकांची रेंट कार, रेंट बायक वेवसाय सुरू करपाची सरकारान दिल्ली मान्यता रद्द करची। रेल्वे स्थानकार रेंट कार, रेंट बायक वेवसाय सुरू जाल्यार स्थानिक टॅक्सी वेवसायाक फटको बसतलो म्हण रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचो फुडारी मनोज परब उलयला। RDX गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। आता नवीन म्हटल्यार एक जे डबल इंजिन म्हणटा, जे डबल इंजिन म्हणून आमच्या गोंयकारांक बेनिफिट जातले डबल इंजिनाचो म्हणून ते बोवाळ मारीत असता। आता गेली 10 वर्सां जाली तर हेच बोवाळ मारता की डबल इंजिन डबल इंजिन डबल इंजिन। आता हे डबल इंजिनाचे प्रोजेक्टांक लागून ना त्यांच्या पॉलिसीक लागून आम्ही गोंयकार एव्हरी दीस आम्ही फाटी वचत आसा। जो आमचो प्रोग्रेस जावपाक जाय तो प्रोग्रेस जावपाचो सोडून आम्ही दिसान दीस फाटी वयता आणि जे कॉर्पोरेट्स आसा ते कॉर्पोरेट्स आमकां रन करतात। आता जेन्ना न्यूज कळ्ळी काल आमकां की कोकण रेल्वे टेंडर काढला म्हणून रेंट बायकाक लागून आणि तितून 4 स्टेशनां आसा गोंयच्यान कारवार मेरेन आणि थंय ते रेंट बायक ही सर्व्हिस आपूण दितले म्हणून। आता हे आयकून सगळेच जाण शॉक जाले की जेंचे काम रेल्वेची सर्व्हिस दिवपाची ते रेंट बायकाची सर्व्हिस कित्याक दिवपाक लागले। आता हेच्या फाटल्यान ह्या बीजेपी सरकाराचो कितें प्लॅन आसा काय म्हणल्यार कोस्टल एरियान हांकां नेगेटिव्ह तांकां रिपोर्ट येयला काय इलेक्शनाचो। कोस्टल एरियांतले जे लोक आसा ते बीजेपी वांगडा रावंक ना नाल्यार ह्या फुडें रावचे ना अशें बीजेपीक दिसला काय म्हणून ते आता टॅक्सी पयली तेंच्यांनी काबार केली आणि टॅक्सी पयली काबार केली आणि आता रेंट बायक रेंट कार जो बिझनेस आसा गोंय काबार करपाक आणि कोस्टल लोकांचेर कोस्टल एरियांतल्या लोकांचेर अटॅक करपाक हे बीजेपीन चालू केला अशें आमकां तरी दिसता। रेंट बायक जे रेल्वे स्टेशना वयल्यान जर येयले जाल्यार टॅक्सीकारांक हितून खूब मार बसतलो। टॅक्सीकार आयज आमचो ब्रँड एम्बेसेडर जो दिसाक 1 ते 2 भाडी मारता दिसाक, त्याचो इन्स्टॉलमेंट कसो उबो जातलो, तेजी फॅमिली कशी चलतली, तेजो मेंटेनन्स कसो रिकवर जातलो, हितून सरकार अपयशी आसा। हे तांकां सजमोन घेवपाक तेंचे कडेन बाचाबाची करपाक सरकार अपयशी ठरलेलो आसा। फक्त इलेक्शना टायमाचेर ते येता आनी तांकां ह्यो स्किमी त्यो स्किमी दितले म्हणून तांकां लालच दिता आनी तांकां फटयता। सरकार आयज अपयशी सगळे वटेन ठरलेलो आसा, जे हितून तेंच्यांनी इतली वर्सां टॅक्सीकारांकडे फटिंगपणां केल्लीं आसा।